नमस्कार सोमेस्त आयकुप्यांक 99.8 FM आवाज कम्युनिटी रेडिओ साउथहॅम्प्टन UK आणि वितरायलोले कार्यावळीन कोंकणी उलोय लंडन फुलोय तांच्या सेंचुरी शोवांत आयज हांव सावियो रॉड्रिक्स कॅलिफोर्नियांत थावन एक कविता सादर करता. हे कवितेचें नाव परीक्षा लागीं पावल्यो पुता आनी रोसपी कविबाब एड्रियन फेर्नांदीस पोणसुलें काणकोण गोंय. तर आयकात. परीक्षा लागीं पावल्यो पुता अभ्यास बरें कर. शाळेंत शिकतना मातशें मोतीन दवर. भांगाराचो गुळो तूं कितेंच जायना सोर. शिकप नासतना पुता संवसार काळो कोर. शिक्षणाची गरज बरोवंक पोट वेद बोर. अजुनूय ओडटी तुज्यो भुरग्या पोरी ल्हान. गाडी मोडल्यार कशी सारकी करशी हें मात आयकोता सामको दिवन कान. मोडलोली वस्त घोडूंक एकदम तूं ताण. पूण शिकप नासल्यार पुता ना रे रेस्पेद मान. अभ्यासाकूच लागून कितलो पडटा मार. आवयचें काळीज तुकाच लागून फुगार. गूण तुजे भांगाराचे सामको तूं उदार. अभ्यासाकूच तुका पुता कित्याक येता बेजार. सोदां परमेश्वराक तुकाच लागून मागणें रोजार. अभ्यास तूं कोत्ता खरो मोतीन उरोना. जिवीत फकाणूच दोत्ता खेळ सोडना. शिकपाची कागाळ आयकोन न्हीद पडना. चिंतून तुजें मन थाऱ्यारूच उरना. उणेपण भोगचें पडटा कित्याक तुका कळना. म्हाका तुका हो समाज मानून घेयना. शिकपा वेरेत म्हणटात हांगा जियोंक जायना. देवा शीण म्हजो पुताच्या गिन्यानार कित्याक उजवाड गायना. हेर गूण तुका आसात ते मात शिकपाक सोर जायना. गुणांनीच पोरजोळटा हो भावार्थ मात हालना. तर आयकुप्यांनी ही जावन आसली कविता परीक्षा लागीं पावल्यो पुता रोसपी कविबाब एड्रियन फेर्नांदीस. तर आयच्या दिसाक हांव कोंकणी उलय लंडन फुलोय हे टिमीक RJ रॉकवाज बिहुल आवाज आनी आली बेग हांकां उणवणीत पोरबीं दिता तांच्या सेंचुरी शोआ पासत. तेच परी तांकां दिनवासता आनी तुमकांय आयकुप्यांक हांव काळजांतले दिनवास दिवन म्हणटा मोग आसुनी मेळचे तोर फुडले पावट. आदियोस.